एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 12. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. उठलो हाका आतां न्हावपाक घालूंक जाय. इशू सर हाय म्हण, हाय म्हण. तुमकां ते स्माईल दिला म्हणजे हाय तुमकां. त्या घातला हेतून जस्ट आत्ता मशीन मारले हांवें. ताका हेतून घातला. उगी आसा आत्ता उठलो तो. ओके, सो काल आम्ही केली बार्बेक्यू पार्टी. सामके बेस्ट एन्जॉय केले. आईक चुकले पण आईक हांवें वॅज व्हेलेले. चिकनापेक्षा न्ही वॅज खावंक बरं लागलें. तुमकां खबर आहा, पनीर आनी मशरूम सगळ्यांक चडशी ते लायक जाले. पनीर आनी मशरूम जस्ट हांवें थोडेशें करून व्हेल्लें न्ही आईक लागून. खूब एन्जॉय केलें. आनी कळ्ळें म्हाका आतां बार्बेक्यू करप इतलें इझी ना. खूब ताका त्रास लागता आनी सगळें क्रेडीट गोज टू रेहान. पापत्याने उबे रावन केलें. ताणें कितें खाला कितें ना म्हाका खबर ना. तरी पूण ताका प्लेटीन न्ही मदीं मदीं घालून दितालें खा म्हणून. तो खायनालो. इतलें कळ्ळें तुमकां न्ही. सगळें तेणेंच केलें कित्याक ताकाच खबर आहा न्ही. सो पयलें हांवें कशें करता सगळें पयलें हांवें. सो आतां म्हाका कळ्ळें कशें करप बीन तें. सो आईक काल चुकलें. सो आतां नेक्स्ट टायम वॅज सगळ्यां वॅज लायक. म्हाका आनी जाय आशिल्लें पनीर हांवें एकूच पॅकेट व्हेलेलें. म्हाका दिसता 400 ग्राम तें पनीर. बेस्ट हांव तसाच करतलें घरा कडेन. मागीर ग्रील पॅन आसा नाजाल्यार आवनान. पण बार्बेक्यून करून खावप तें वेगळें. ते बर्न्ड फ्लेवर येता न्ही तेतून मजा येता खावपाक. सो बरें आसतलें एक्सपिरियन्स. लायफ केन्नाच लायफान पळोवंक ना हांवें. सो काल आमी बरें एन्जॉय केलें न्ही गे. हय हय बरें जाल्लें. आनी आमी हाडलेलें ते बार्बेक्यू स्टँडूय सामकें बरें आसा. स्टार्टींग बरें चकाचक आसलेलें. आतां सगळें काळें पडलें. ते बार्बेक्यू स्टँड आनी ते रेनागेरूच आहा. काल ताका वॉश करून थंय दवरलें सुकोनी म्हणून. आयले जालें हेजें. ओके, सो हांव काल वटाणे खंय गे आईन न्ही ते वटाणे सोक करून दवरलेले. ताका बरें स्प्रावट येयला. दाखयता तुमकां. आमी हांगा गेल्ले न्ही मालवण ते खाल्लेले आमी. तेमी कशें केलां म्हाका खबर ना. हांव मालवणी स्टार्ट करतलें कित्याक म्हाज्या न्ही मालवणी मसाला आसा. सो ते बेश्टे पिड्ड्यार येतले म्हणून आयज हांव करता. दाखयता तुमकां. सो वटाणे न्ही तिणी सोक करून दवरलेले उदकान. उदक काडून न्ही एक दीस दवरलेले न्ही गे. इतले व्हडले स्प्रावटाची गरज ना. इतले मातशें स्प्रावट येयले न्ही खूब जालें. सो आयज न्ही हेजे हांव मालवणी स्टायल मसाला करतलें. आनी आमगे आसा आयज दाळ. सो हेजे तुमकां रेसिपी शेअर करता. ओके, हें हांव करतलें. चल आनी आतां म्हाका खावंक जाय केक सामकें ऑसम आहा. केक सामकें बरें आसलें. ताका न्ही बिस्कॉफ केक म्हणटा. बिस्कॉफ अशें कितें आहा तें पण बरें आसलें केक. शिव सकाळी चाय वांगडा इल्लें केक खावन गेलो. ताका खबर आहा मागीर मेळचें ना म्हणून. तो खावन गेलो. काडून दवरला भायर. तें थंड खावंक बरें जायना न्ही. ओके, हांव तुमकां ते वटाण्याचे मसाला इफ कोणा कडेन मालवणी मसाला ना न्ही गरम मसाला घालून केले आतां. हांव न्ही ड्राय कोकोनट घालता. ड्राय कोकोनट जालें. चला आनी हेका न्ही हांव न्हावपाक घालता. आयज प्लॅन केला आमी ओल्ड गोवा वचपाक. कित्याक आयज शिव लास्ट म्हाका मेळटा भायर व्हरपाक. फाल्यांच्यान टील 1 वीक तो ना. इवेंट येयला. सो 1 वीक तो ना म्हटल्यार आयज मागीर म्हाका म्हटलें कशें करून म्हाका ओल्ड गोवा व्हरून हाड म्हटलें. मातसो फ्री आहा. हांव शिव आनी रिची वयतले. पयतलें हांव रेहनाक आनी रुबिनाक कॉल करून पयतलें इफ तुमी येता जाल्यार तांकांय व्हरतलें. ओके, कितें रे थारो ना तुका. न्हांवोसो तुका थारो ना. न्हावपाक जाय आनी मालीश करपाक जाय. बरो उग्गी रावता. ओके हांव पळय रे. कसले आवाज ते कसले आवाज. काल तेंगेर बरो न्हिदलो. कांयच त्रास दिवंक ना आमकां. घरात तुका हें आतां फक्त तुका भायर भोंवपाक जाय. मस्ती भायर बरो उग्गी आसता आनी बरो खेळटा एन्जॉय करता. काल ताणें कांयच त्रास दिवंक ना. न्हिदलो तो. मागीर 11 सुमार उठलो. 11 सुमार कितें करपाक लागलो. मागीर येयले आमी. कितें पाप ते रेहानाच्या कजन भावा सगळें वॉश केलें आयदनां बी. तुमी पयलें आसतलें खरेंच घालून बरो तो ओसामा सामको. ताणें सगळें क्लीन केलें. बरें घासलें आनी बरें धुवन दिलें आमकां असलो. ओके, चला हेका हांव न्हावपाक घालता. मागीर हांव तुमकां ते शेअर करता. ओके चला. सो चला करी आमी शिव आयलो. जेवपा बेगीन वचूंक जाय ना. सो तो म्हणपालो आयज या म्हणपालो ओल्ड गोवा. रुबिना येतलें खंय रेहान येवचो ना कित्याक ते भुरग्यांक घेवन खंय भोंवतलें. तो रेहान घरा बसतलो दायजा घेवन. ओके, सो आतां आमी करया वटाण्याचे मालवणी स्टायल. एक अशें सुक्का अशें ड्राय अशें करतलें हांव. पळयात कुकरान ताका ट्रान्सफर केला आनी पळयात एक दीस उदक घालून दवरात. नेक्स्ट डे न्ही उदक काडून न्ही सायडीन दवरात. बरें ताका स्प्रावट येतले. एक्चुअली हें म्हाका काल करपाचें आसलेलें. काल न्ही धाकटेशें स्प्रावट येयल्ले. मागीर मम्मीन ते फ्रिजीन दवरले आईन. सो आतां पळय बरें मोठे येयला. आनी अशें हांव न्ही फस्ट टायम करता. वटाण्याक स्प्रावट हाडून न्ही हांव फस्ट टायम करता. आतां न्ही हांव उदक घालून न्ही जस्ट एकूच सिटी काडून पळयतलें बाबा हें कूक जालें काय ना. कित्याक चड ओवर कूक आमकां नाका. सो उदीक तितलें भरता पळय तितलें घालता हांव. आनी मीठ बीन कांय घालचें ना हांव. आनी हेका न्ही हांव
गॅसीर दवरता आणि एक विसल काढून घेता आणि सगळे बाकीचे प्रिपरेशन करून दवरता. तेंच्यांनी कशें केलें म्हाका तितलें खबर ना, पण खाताना म्हाका लागतालें की अशें ड्राय कोकोनट घातले हेंच्यांनी. ओके, आणि कांदे टोमॅटो बी कांय दिसनाले. सो कांदे टोमॅटो हांव पेस्ट करून घालता. सो जशें म्हाका खबर आसा तशें करता हांव. फक्त इतलेंच की मालवणी ऍड करतले मसाला. सो आसा आमगेर. इफ तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी मातशें गरम मसाला घालून केले येता, पण तुमकां मालवणी फ्लेवर मेळचो ना. इतलेंच. ओके, करून पळोवया, करून तुमकां रिव्यू दिता हांव कशें कितें आहा तें करप काय ना. ओके, पळोवया मागीर. सो हांवें हांगासर वटाणे घेतला. तुमी जाय जाल्यार मूग स्प्राउट हाडून केले आता हेल्थाकूय बरें. ओके, कशें बी तुमी करूं शकता. सो पळोवया आयज कशें कितें जाता तें, मागीर सांगता तुमकां. सो हांगासर न्ही आमकां कांदे टोमॅटो आनी पळयात ड्राय कोकोनट हे सगळें घालचें ना हांव, कळ्ळें न्ही, जस्ट हाफूच घालतलें. आनी टोमॅटो कांदे आनी जिंजर आनी गार्लीक पेस्ट घालचें ना हांव, जिंजर गार्लीक घालतलें. असो एक बरो फ्लेवर येतलो. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. सो हांगासर पळय वटाणांनी हांवें एकूच सिटी काडलेल्या, एकूच काडा आनी चड काडूंक वचनाका, आनी बरें जाल्लेलें आसा हें पळयात, बरें शिजलां. ओके, सो हांगा रेडी आसा. सो आतां हांवें पॅन दवरला. आतां म्हाका कितें कितें लागतलें पळयात. एक कांदो घेतला हांवें, लांबसर कट केला. 3 ग्रीन चिली घेतला, आलें लसूण घेतला, टोमॅटो घेतला, कोथमीर घेतला, आनी हें पळयात हांवें हाफ तो सगळेंच हें केलें, ग्रेट केलें. अशें पातळ करात कित्याक खबर ना तें फ्राय जावचें ना, नाजाल्यार तुमी ग्रेट करात. तेल घालता हांव 2 धाकटो चमचो, बस पुरो इतलेंच. सो आतां हांव घालता कांदे घालता, कांदे, ग्रीन चिली आनी आलें आनी लसूण वांगडाच घालता हांव. पयलीं हें सगळें न्ही हांव भाजून घेता. बरें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो बरें एका फ्राय करून घेयात. सो कांदो न्ही हांगा मातसो फ्राय जाल्लो आसा. आतां न्ही हांव खोबरें घालता, आनी खोबरें आमकां मातशें एक 3-4 मिनटांनी फ्लेम हाय दवरात आनी बरें भाजून घेवया. सो हांगासर पळयात कांदो आनी सोय भाजून जाल्ले आसा. आतां घालया हांवें टोमॅटो, आनी टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. एक 3-4 मिनट लागतले आमकां परत. बरें ताका फ्राय करून घ्या. तुका जाय जाल्यार इल्लेशें मीठ बी घातलें जाता. मीठ घातलें आनी टोमॅटो मातशें सॉफ्ट जाता. सो हांव मीठ घालना, डायरेक्ट ताका लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेता. सोमत्याक कोथमीरूय घालता, थोडेशें कोथमीर घालात. सो हें पळयात फ्राय करून जाल्लें आसा. गॅस बंद केला हांवें. हें मातशें थंड जावन न्ही मागीर आमी मिक्सरान घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवया, आनी वाटता आसतना म्हणजे थोडें थोडें उदक घालात. सो हांव न्ही हें सेम पॅन यूज करतलें. ओके, तेल घालता एक 3 चमचो. सो आतां न्हितून घालता हांव ते वाटून घेतलेले मसाला घालता. सो आतां न्ही हें मसाला आनी मातशें तेलान एक 3-4 मिनटांनी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हेका न्ही हांवें 3-4 मिनटां कूक केला. सो आतां आमी घालया मसाला. हांगा एक धाकटो चमचो घेतला हांवें रेड चिली पावडर, हळदीचो पिठो घातला, आनी 2 धाकटो चमचो घेतला मालवणी मसाला. आतां हें आमकां मसाला घालून न्ही बरें मिक्स करात, आनी ऑयल सेपरेट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. याद दवरात, हो मसाला हा पळय बरें कूक जावंक जाय, जाल्यार तें खावंक बरें लागतलें आं. बरें ताका न्ही तेल सुटोवंक जाय सायडीन. ताका न्ही मातसो टायम लागता. फ्लेम हाय दवरनाकात, फ्लेम मिडियम दवरात, आनी ऑयल सेपरेट जायसर हेका आमी बरें कूक करून घेवया. सो हांगासर पळयात सायडीन पळयात ऑयल सुटलेलें आसा. एक 5-6 मिनट लागले आमकां लो फ्लेमीन, आनी मदीं मदीं ताका मिक्स करत रावात. सो आतां न्ही हांव घालता मीठ घालता. मीठ घालूंक ना, सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. मीठ घालून मागीर परत पळयता चॅक करून. इफ मीठ कमी आसल्यार मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया शिजलेले वटाणे. सो उदक तुमकां सपोज हें ड्राय जाय, ग्रेवी जाय, त्या प्रमाणे तुम्ही उदक घाला मागीर. सो पयलीं न्ही इल्लेशें उदक आसलेलें हितून. सो पयलीं हाका हांव बरें मिक्स करून घेता. सो हांगासर पळय हांवें बरें मिक्स करून घेतलां, आनी हांव उदक घालचें ना की आमकां ड्रायच जाय. ती धांपोवन न्ही एक 5 मिनटां ताका कूक करून घेवया. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा आनी हें रेडी. सो वयर घालता कोथमीर. हें कशें जालां कांयच खबर ना, मागीर तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता. पण तेंचे न्ही मातशें म्हणजे ब्लॅकीश अशें दिसतालें न्ही गे. आमकां हांगा रेडीश दिसता. सो थोडे तुमी महाराष्ट्रीयन कितें करता खबरां, खोबरो आसा पळय चुलीर अशें भाजतात. ते कितें जाता मागीर ब्लॅक जाता.
तशें करतात सो हे पळोवया खावून सांग तुमकां ऑलरेडी टेस्ट केला म्हाका खूब आवडलें हेज्या वांगडा न्ही चपाती भाकरी बरें जातलें ओके बरें अशें ना बरें आहा मागीर हांव तुमकां खावून सांगता सो आतां न्ही पयलीं इश्यू घालून न्हिदोंक ना ताका म्हटल्यार आयज ताका केला हांवें चिकू बरें स्मॅश केला तें खावयता आनी मागीर मेळटा तुमकां चला सो हांव बसला जेवपाक आनी आयचे दाळ शीत मागीर कुकुंबर आनी वटाण्याचें सुकें खावून सांगता तुमकां तो हें आसा आयचे मेन्यू शिव म्हणटा बरें जाला खंय बरें जाला पण जशें तेंच्यांनी केल्लेलें पळय तशें जावंक ना तशें ना पण हें बरें जाला ताज्या वांगडा चपाती करूंक जाय चपाती नाजाल्यार तांदळाची भाकरी तुमी न्ही अशें हें मुद्दम ट्राय करात खूब बरें जालां आयज रातची हांव चपाती करतलें बरें जाला दुसऱ्या जेयता सो आतां आमी भायर सरला ओके 4 जाले हांगासर तो शिव आमकां ड्रॉप करूंक वयतलो ताका येयला काम मागीर येताना आमी बसीन कितले दिसांनी मागीर रिक्षा दोनी आयज ट्रॅवल करतले सो खूब दिसांनी बसीन आनी आमी रिक्षान ट्रॅवल करतले सो हेका म्हटलें तूं आमकां ड्रॉप करूं वच म्हटलें येताना आमी शिशेगाव येतली सो रितीक वसा हांगासर रेहान येना कित्याक धाकटो आनी भुरग्यांक घेवन खंय भोंवपाचें फेरीक फेस्ताक बीन सो तांकां घरा बसल्यार बरें ओके चला आतां रुबिना आमी कलेक्ट करतले आनी भायर सरतली सो रेहान येयला आमचे न्ही विंडो ओपन जायना कोणा खबर हे फुडले आनी फाटले न्ही विंडोज ओपन जायना म्हणजे ग्लास ओपन जायना आयज न्ही वेदर सामको बरो आहा कडक वत ना थंड आसा आनी रुबिना केन्ना अशें ओल्ड गोवा वचूंक ना नाही घेयना रुबी केन्ना वचूंक ना ते ओल्ड गोवा पळोवंकूच ना हाणें सो आतां आहात न्ही म्हटलें ताका व्हरया तेय पळयतलें मातशें शिव म्हाका येदें व्हडलें लेक्चर दिता रितीकाक पळय आं तृप्ती सांडल्या जाता पण रितीक सांडूंक जायना असं शिव म्हणटा ना म्हणटा आतां पळयता हात धर म्हाज्या हो रितीक वच करता मी आबूस जाता आनी आयज सॅटर्डे आयज मातशें रश उरतलें चड अशें व्हडलें पयस अशें वयची ना आमी जस्ट लागींच फेरीक भोंवन येतले आतां मेन म्हणजे पाकी म्हाका उचक्यो येता हांगा उचक्यो येता उदीक दी उचक्यो येवपा लागला चल सावकाश चल नाही आहे उसके कार में नहीं है क्यों सो पयलीं आमी चर्चीन वयता ओके सो रुबिनान न्ही चर्चीन भितर पळोवंक ना तो म्हणटा वचून पांय पडून येवया ओके वहाँ पे लेंगे वहाँ पे फुला बिला घेऊया चला 200 एक मिनिट आयला न्ही तू आयला न्ही पयली एक मिनिट हा बाया फुल बॉडी आहे ना याचा वाला आगे कसे 100 रुपया 100 फुला बीन घेतले आमी वयता चला बिना लग्ना पयलीं म्हणजे धाकटेसा येयल्ले खंय हांगासर फक्त भायरसूनच ओल्ड गोवा आनी भायरसूनच पळोवन गेल्ले भितर वचोंक ना ते सो आयज ताका दाखयता हांव भितर व्हरून ना 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 आम्ही परवडीत होता यहाँ पे डाल दो लाईल ऋत्विक लाईल तुवें तो जाले आमचे भितर अलाव ना न्ही विडियोग्राफी बीन जस्ट पांय पडून आयली आमी आतां वयता फेरी सो हें बरें कवर बरें दिसलें म्हाका ना क्वॉलिटी बरें आसा देखो रुबी नंबर 1 बार्गेनिंग करपाक रुबी तुम बोलो तुम भी लास्ट बोलो लास्ट कितना बोलो सांग शूज सॅन्डल क्रॉक्स बरें येयला खंय वचता का मम्मीक सोडून हांगाच राव आं ये कैसा है 250 सो हे मातशें बरी दिसता पळोवपाक सो तुमी पळोवंक शकता फुडें इतले रश आहा सारके हात धरून चलोंक जाय आतां हे टॉय कितें आसा रे मोडके टॉय घेवन खेळटा नाकाल्ले ह्या पळय ते कपडे कशे बी हांगा लॉनचे पळोवन थोडा उदक सुटले
अशें यांच्यांनी बंद बंद करून दवरूंक जाय अशें ओपन दवरूंक जायना कित्याक धूळ बीन पडटा न्ही अशें ओपन दवरताय मी हांगासर चिली देखो वहाँ पे चिली स्टफिंग चिली स्टफ सो हांगासर न्ही बरें हें आहा लेस हे पळयात हो बरो आहा सो हांगा आसा केरला स्पेशल बनाना चिप्स हे पळयात टेस्ट करून पळयता और एक कैसा पैकेट हाँ ये 200 का है, ये छोटा 100 का है। छोटा कितना का है 100 रुपये 200 ग्राम। 100 और ये 200 का ना पण फ्रेश हा सो हांगासर न्ही हेंय आसा हे पळयात जॅकफ्रूट आणि त्यांच्याकडे न्ही हें आसा हलवा आमगे कोण खायना स्वीट हे किती बनताय वो ड्राई फ्रूट्स का ड्रायफ्रूट हलवा बरे आहा पे हांगा सगळे कॅन्डल बीन येयला म्हणजे लायटींग आहा हे पळयात सो हांगासर चणे घेता मिक्स शिवा सरप्राईज शिव म्हाका तापतलो पण ताका सरप्राईज पळोवया रिएक्शन पळोवया सो जालें आमचें चड न्ही काय आमी शूट करूं ना कित्याक बरा खूब रश आसा आनी हेका सांबाळूंक जाय आनी मोबायल आनी घेवन व्हिडिओ करप म्हणजे रिस्की कोणें मोबायल बी निकाल केली काय तो ताका लागून काय शूट करूं हांवें सो आतां भायर सरता आतां बसीन वयतली आमी पणजी देंवतली थंयच्या रिक्षा करून हेंच्या घरा कडेन वयतले मागीर शिव येतले म्हाका व्हरपाक ओके चला आतां आमी बसीन रावला हेका जालें हागोंक मागीर आमी ह्या हॉटेलान गेले रत्नसागर हागोन येयलो बसलो मागीर आमी भितर गेली एक चाय मारले आपल्या वोमिटींग जाता खंय परत व्हेले परत ताका वोमिटींग करून हाडलें असलो ताका जाय हें जालें दिसता तर हाडलें ताका येनाका म्हणून तो आयकता बसला बी हांगासर आतां केन्ना घरा पावता जाल्यार म्हाका बेगिना पावली आमी रेना गे फुडें पळय अरे फुडें शिवाक एनिवर्सरी गिफ्ट रिएक्शन पळोवया पहिले असले आयकचे पडटा इतले त्रास काडून दुखोन काडला हांवें आनी डुप्लिकेट खंय अरे खुंचे बरे हा लास्ट टाइम उरता म्हटलें हांवें ते बंद कर हेजी रिएक्शन दी Shiv, what is हाँ निकालो Shiv, what is your reaction? डुप्लिकेट दिसता डुप्लिकेट खंय इतने पेन बहुत ये पेन लगाओ ना दे खूब दुखलं म्हाका हो कशू सिऱ्यान What is correct tattoo? पहिले रेना वळखलें हो खंय डुप्लिकेट खंय आयकून खूब वायट दिसलें म्हाका इतले दुखले खबरा आसूं शिवान म्हाका लायफान खूब किकी दिलेलें हांवें कांयच न्ही बरें आहा मगर जाऊँ Shiv, give her hug. हाँ एक प्यारी सी हग दे दो ये देखो डुप्लिकेट हम ये डुप्लिकेट है दिसत ना असं मेरी वाली असली आहे अरे वेरी आई गुड क्राई एलिमेंट सॉल्व तो हो रहा आवडले पेन अरे इज कॉलिंग यार चले कसं रे चल आता आम्ही आपका बेटा- घरा वयता ताका पोटान दुखता खंय शिव आपका बेटा बोल रहा था कि मम्मा मेरे नाम का टैटू बना आपले नाव बरे खंय शिव की ऋत्विक आहे म्हणले आहे म्हटले मैंने बोला उसको तुम्हारी वाइफ को बोलना तुम लोग का नाम लिखने के आपल्या काढ खंय हो म्हणता कर काहीच ना शिव एक्चुअली शिवनाथ आणि शिव भरला बेस्ट You should eat something, no? चला आम्ही घरा वयता No, I had so much pain in your hand. म्हणजे बारीक तोपता तो बता मैं फाइनल कर देगा असं काय झालं असं
हे तर कुछ बी नाही सो या न्ही चल तुमच्या घरातून मेळटा आणि कितें शॉपिंग केला पण तुमच्या घरातून दाखयता ओके चला थँक्यू सो पावली आमी आत्तां जसं ऋतुकनी न्हिदलो हांवें ताका म्हटलें न्हीद म्हटलें जेव म्हणलें ताका ना तो आपूण न्हिदता पावलो तो म्हटलें असं न्हिदूनी म्हटलें ते न्हिदून उठलें न्ही मातशें ताका फ्रेश दिसतालें ओके आनी सरप्रायज शिव सामको शॉक जालो तें दुखता न्ही तें ताका लागून मम्मी बरें आखय तितलें कांय पेन जावंक ना आतां मातशें सणसणटा सो हें ओके कांय प्रॉब्लेम ना 800 म्हणटालो 500 घेतले शिवनाथन केल्ले हांगासर तृप्ती बरयला गेले ते 1,500 घेतलेले खंय पण 500 गूड आसूं बरें दिसलें पळोवया आतां कितें लायफ टायम उरता म्हटलें हांवें पळोवया मागीर ओके सो तुमकां न्ही हांव फटाफट दाखयता हांव कितें हाडलें की खबरा नाल्यार विडियो न्ही मागीर एंड करया म्हटल्यार याद उरना मागीर की तो उठ्ठलो मागीर ताका लागून इश्यू न्हिदला ओके सो हें हांवें हाडलां कित्याक धांपपाक आमगे न्ही एकूच धांपपाक ते सो दोन ना सो म्हटलें एक धांपपाक घेतला हांवें म्हणजे आमगे 2 हें आनी पेन आनी तें धांपपाक घेतला हांवें सो हें पडलें म्हाका 100 रुपया बरें न्ही गे थँक गॉड मम्मी आवडलें नाल्यार मम्मी बोव मारपाचें कितें हाडलां काय म्हणून ना एक धांपपाक ना एकूच हांव यूज करता ताका लागून घेतला हांवें ओके आनी हें प्लास्टीक घेतलें हांवें 40 रुपया 30 रुपया कितें भाजी बिजी घातली न्ही उदीक गळटा न्ही मातशें बरें पडटा सो हें 30 रुपया बरें आसतलें आनी इशुकाक हांवें टॉय घेतलें रुबिना वापरलें गे इशुकाक मागीर ड्रम आतां हें बरें वॉश करूंक जाय कळ्ळें न्ही बरें वॉश करून सुकोवंक जाय तो ड्रम कशें दिसता आसतलें तुमकां पळय तो मातसो वाजयतलो कितें घेवया म्हणटा ताका आनी हांवें एक बँगल घेतला जस्ट केन्ना अशें घालपाक बीन हें पळय अशें शायन म्हणटा डायमंड कशें आसा तें घेतलें आनी चायचे गाळणी घेतला तें आमचें मातशें हें जालां ब्लॅक ब्लॅक स्पॉट येयला सो हें एक घेतला ऋतुकाक न्ही 2 पॅन्ट घेतला हाफ पॅन्ट शू न्ही केन्ना अशें शॉपार बीन न्ही अशें बारीकशे शॉपार न्ही पॅन्ट बी घेयना कित्याक बरें आसना क्वॉलिटी तो बरें घेता बरे क्वॉलिटीचे घेता हांवें बेश्टे सद्या बेश्टे 2 हाडले ऋतुकाक कांय ना व्हडलेशें 150 आनी रुबिना न्ही बार्गेनींग करपाक नंबर 1 खरेंच आं बरें बार्गेनींग करता तें पळय 150 एक पडलें म्हाका 300 रुपया घेतलें हांवें आनी क्लीप घेतले हांवें हें पळय असले क्लिपां घेतला हे म्हाजे वॉच काडून दवरलें 10 रुपया एक क्लीप ओके चणे घेतला खाजी बी हाडून आई हे खाजे बी कोण खायना हय चणे हाडला चणे शिवताक लायक चणे हाडला 100 रुपयाचे मिक्स 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 आनी हे ब्युटी ब्लेंडर आसता पळय तें घेतला हे 50 रुपया आनी हें घेतलां हांवें क्लीप तुका खंय जाय तें पळय गे हें असलें तुका खबर आहा न्ही कपडो म्हणजे टेबलाक बीन घालपाक बरें पडलें आमकां 300 म्हणटालो 150 करून दिलें ते रुबिनान एक घेतलें हांवें एक घेतलें हें पळयात आसा एक ते धाकटे हांवें मातशें व्हडले आहा दवरला हांवें घेवन दवरला आनी हांवें घेतला केरला चिप्स हें पळय फ्रेश आसा चिप्स खावंक आनी हें जॅकफ्रूट बरें फ्रेश आहा इतलें आनी कांय ना कपडे कुर्ता बिर्ता खूब आसलेले कांय घेवंक ना हांवें सगळें आसा आनी कितें घेवपाचें शेवणाचे पयशे सेव करया म्हटलें ओके तो चला आनी कांय ना एक ब्लॉग एंड करता ओके आयचो व्हिडिओ कशें आसलेले कमेंट करात म्हाका एक युट्यूब फॅमिली कॉल केल्ले आयरीन तिका परत कॉल करूंक जाय ओल्ड गो आसतना कॉल केल्ले तिणें हांवें म्हटलें घरा वचून करता म्हटलं ओके तो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात आनी मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर